आमकां आयज अशी एक मॅसेज येयली की एक 11:30 11:15 सुमार म्हाका एक फोटो धाडलो, पूण तो लोकल आसतलो हांगाचो, तेजें नांव सांगपाक शकना. हांगा रगता वास मारता आनी सगळे सायडीन रगत. मातशें येवन पळया म्हणून कोण डॉक्टर बिक्टर आसल्या घेवन. आनी गाडी एक दवरल्या रिक्षा. आमी येवन मातशें पळया पुलिसांक घेवन. आमी येवन पयलीं पळयलें खरेंच कितें जालें पळय जाल्यार आमकां हांगा रगत दिसलें, फाटल्यान दिसता बी रगत दिसलें म्हणटकच म्हाका मातसो डावट मारलो आनी येवन पळयलें फाटल्यान रिक्षान ओपन करून. पळय जाल्यार फ्रेश, सारके फ्रेश 2 रेडे मारून दवरल्या बूल, सारके फ्रेश. दोळे बिळे तेंचे सारके फ्रेश आहा, दिश्टी पडटा सारकें, पळोवपाचें ना. टोटल 600 to 700 to 800 kg आसतलें, इतलें मास आहा. ऑलरेडी एकट्या अरेस्ट केल्लो आनी हांव थँक्यू म्हणटा मडगांव टावन पुलीस आनी PI सुरज सामंत मडगांव टावन हेंच्या सपोर्टान ही आयज रेड सक्सेसफूल केल्ली आनी एकटा अरेस्टूय केल्लो हैदर बेपारी हेजें नांव. आनी DSP CA हेंचो जे ऑफिसर आमच्या वांगडा आहा तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा मनांतल्यान. तेंकां एक रातयान एक फोनाचेर रोखडे 1 सुमार पावले ते हें करपाक. सक्सेसफूल रेड जाल्ली आहा. आतां हें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, तेका अरेस्ट करूं येला. मुखाल्ले प्रोसेस आमी आतां जे लिगली कितें आतां कंप्लेंट घालून तेका अरेस्ट करपा लायतले. मास हूंय व्हरपाचें कितें बाबा? हें आमकां जशें आतां डावट मारता हें मडगांव मार्केटानूच आनी SPD मार्केटान व्हरतले. आनी इल्लीगल स्लॉटर हावस ते गेले हांगा, घर सायडीनूच आहा. घरा फाटल्यान कितें मारता म्हणून अशें कितें आतां हांगाचे थोडे लोक जाण लोकल येयल्ले ते अशें म्हणटा, घरा फाटल्यान कोण तरी मारता म्हणून हांगा. तो एकटोच करता म्हणून, हैदर बेपारी म्हणटा. आनी गोरवां ही? आनी आमकां आतां एक जस्ट एक रेडो सापडला, तो जितो आहा, तो बरो आहा. तेकाय आमी आतां रेस्क्यू करतले.